5 आग्नेलाक आनी 5 जुजेबाजाक फुडें घालून सोगोट कोंकणी मोग्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार हो जावन आसा जेरी ब्रगांजा दे माजोर्दा. ताका सोगोट लोक म्युझिक लवर जेरी म्हटल्यार वळखतात. तो घेवन येता आपलें कांतार जाचें नांव माय पाय. हें कांतार गावपाक ताणें 4 नव्या चेडवांक विचून काडल्यात. तुमकां हें कांतार आवडलें जाल्यार तुमी लायक, शेअर ओ सबस्क्रायब करूंक मागता. तर ऐकात म्युझिक लवराचें नवें कांतार माय पाय. ना म्हूण संवसारान माय पाय ना तर आमकां ती विकती मेळोनात बाजारान. तूं जल्मांत येतोस व्हडलो करूंक आसता चिंतनाच्या बारान. देखून ती जाणटी सातोस कुयदात तांचो पोर दवरून घरान. शेमाय शेपाय सदां सांगो आदल्यांनी कशें काडले दीस. सकाळीं उठोन ती वचोन आयकोन येताली मी सातावन घरा येतोस पिताली पेजेसोनीस. पोटी खूंय बुताली शेतांतली करून सिरवीस. पोटी खूंय बुताली शेतांतली करून सिरवीस. जायते तांकां दिता. इस्कोलाक पावयतात आनी परत हाडून तांकां वयतात. घरा पावतोस आपली भुरगीं म्हणून बरें बरें जेवयतात. बरें तांकां शिकोवप दिवन बऱ्या रस्त्यार पावयतात. आतांच्या माय पाय भुरगीं फकत दोगां तेगां आसता. चेडवाक काजार केले म्हूण तो सुसेगाद ती बसता. चेड्याक पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडन धाडलो म्हूण आसता. असली माय पाय आतांच्या तेंपार कितली जाणां फसता. असली माय पाय आतांच्या तेंपार कितली जाणां फसता. चेडू सर्वीस कोत्ता दुबय आनी रावता तेंका वाशीन. पाय मेलो म्हूण सांगो तर म्हणटा माय हांव येतेली कशी. येतात आनी वेतात 4 दिसांनी आतांची भुरगीं अशी. पाय मेलो म्हणून मायक व्हरोन घालतात आजीला. म्हणटा तुजो कुयदाद करूंक कोण ना गे या घरान.
लोकांच्या नावान देखियात हिंदू मुसलमान माय पाय पोसत दवरून गारान देखियात हिंदू मुसलमान माय पाय पोसत दवरून गारान अशें करचें न्हय रे माय पाय पोसत दवरून